ऑल गोवा क्रेन ओनर्स एसोसिएशन मेंबर्स आयज डेप्युटी CM विजय सरदेसायक फातोर्डा येवन मेवले आनी तांणी आपलो इश्यू रेज केलो. ते म्हणटात भायले क्रेन ओनर्स येवन गोंयांत बिझनेस करतात आनी तांकां बिझनेस जायना. सो विजय सरदेसायान तांकां इश्यूर केला आपूण चीफ मिनिस्टर लागीं उलोवन कितें तरी हाजेर उपाय काडटा म्हणून. आमचे म्हणजे पयलींच्यान क्रेनी ज्यो आसा आतां जाल्यार कितें लोक भायल्यान क्रेनी हाडटा आनी आमकां हांगासर कामां मेळना. आतां आमी जितल्यो ज्यो क्रेनी घेतल्या आमी वचपाचें खंय. आमकां आतां जे नवे कंपनी आसा लायक DBL ज्यो ब्रिज बांदता, मोपा एअरपोर्ट आसा, वेदांता आसा, इंडस्ट्रियल इस्टेट आसा, थंय जर वचत ते म्हणटा की ना आमी जर ते दुसऱ्या रेटीक कमी रेटीन कामां करता. कमी रेटीन कामां करता की तांकां थंय टॅक्सेशन कमी आसा. आनी आमकां सपोज गोंयांत आसून जर आमकां जर गोंयच्या लोकांक सपोज कामां करून जर मेळना जाल्यार आमी सद्या मायनींग बंद पडला. अर्दे मायनींग अर्दे गोंय सोंपलेलें आसा आनी अशें जर आमी थंयच्या कितें करून आमी क्रेनी घेतल्या. आतां तें करून सपोज जर सगळें टोटल जर गोंय जर बंद जाल्यार आमकां फाल्यां करपाचें कितें. हेजे पयलीं मेळटालें तुमकां कामां? हाजे पयलीं आमकां कामां मेळटालीं पूण तितलो स्प्लॅन न्हय. पूण जितलो फ्लीट ऑफ क्रेन्स गोंयांत जितली अवेलेबल आशिल्ली पळय तितल्या प्रमाणे कामां आमकां आशिल्लीं. आमकां व्हडलो काय प्रॉब्लेम नाशिल्लो. पूण आतां जाल्यार कितें गोंयांत सगळें ओपन जाल्या प्रमाणे सगळ्यो भायले क्रेनी उठ्ठा सुट्टा गोंयांत येता, उठ्ठा सुट्टा गोंयांत येता. आनी आमी सिलेक्टिवली सरा बघलें कित्याक गोंयकार कोण राखपाक सर प्रयत्न करता आनी एफोर्ट घालता आनी सपोर्ट करता. आमी डिपार्टमेंटल लॉजा बघले गेले विचारले. सो देर आर लूप होल्स दॅट दे कॅनॉट प्रोटेक्ट अस. So we have come to sir to give us the protection, security and business to protect our identity of Goans. Since he's for Goa, we want him to support us. And huge infrastructure contracts which are now open should benefit the sons of the soil. Personally, I am of this opinion that there should be protectionism when it comes to Goans. But competitive pricing is not something that I am getting into. I am not saying that they सांगता ते prisak कॉन्ट्रॅक्टरान तांकां काम दिवचें न्ही. कॉम्पिटिटीव प्रायसींग आसूंक जाय. थंय कितें वर्ल्ड स्टँडर्ड्स आर नाव ऑन फ्री मार्केट इकॉनॉमी. यू हॅव टू बी कॉम्पिटिटीव. बट एट द सेम टायम वेन दे आर गोवन्स, वेन इन्फ्रास्ट्रक्चर इज हॅपनिंग इन गोवा एंड इफ दे डोंट स्टँड टू बेनिफीट जाल्यार मागीर तेका गोंयांत कित्याक जावचें न्ही इन्फ्रास्ट्रक्चर. आय एम व्हेरी क्लियर ऑन दीस. दीस इज माय पर्सनल व्यू एंड आय वील टेक दीस अप विथ द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर whenever the first time we meet cabinet. I don't know whether it's there tomorrow. If it's there tomorrow, I'll take it up tomorrow. So some sort of an inbuilt mechanism to give to not only provide a level playing field but to protect the Goinkar has to be brought in. We may have to make some amendments also, but we should be open to doing this.